चॅलेंज केलं गव्हर्नमेंटाक की स्मार्ट सिटीचेर डिबेटी घेवची म्हणून. आम्ही मरे आता फाटले 6 महिने झाले सरकाराचो कारभार पळयता. स्मार्ट सिटीच्या जे स्मार्ट सिटी इमॅजिन स्मार्ट सिटी पणजीम आसा ताचोय कारभार पळयता. सीसीपीचे पळयता, पीडब्ल्यूडीचे पळयता. सगळे एकामेकांक ब्लेम करता. खंयच तारतम्य ना. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपण कॉन्फिडेंटली सांगता की आय विल नॉट टेक द ब्लेम ऑर आय विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी पणची ना म्हणून. सीएम कॉन्फिडेंटली सांगता की पणजी बुडचीच ना म्हणून. इंजिनियर तो म्हाका दिसता दोतोरकी सोडून इंजिनियरिंग शिकला आसतलो, पण जेन्ना पणजेचे जे इंजिनियर आसा, सीसीपीचे इंजिनियर आसा, स्मार्ट सिटीचे जे इंजिनियर आसा ते ताका सांगता की तुम्ही पैसे रिलीज करून 40% कितें तर म्हणटाले. म्हाका दिसता 40% कमिशनाचे आसूंक जाय खंयचे कितें ते सगळे जर विषय एकठांय करत. सीसीपी मेयर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पणजीम्स वेलबिंग आणि पणजेचो एमएलए हे सगळे ओगी बसला. हातून म्हाका दिसता की लज नाशिल्लो सरकार, लज नाशिल्ले तांचे आमदार, लज नाशिल्ले तांचे ऑथॉरिटीज. अशा वेळार पणजेच्या लोकांक एक दे आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड. अँड आय सेड लेट अस सी न्ही यो तुमी. हांवें तुमकां चॅलेंज दिल्या की जर तुम्ही म्हणटा ते सगळे बरोबर आसा, लेट अस कम फॉर अ डिबेट. 450 कोटीच्या वयर तुम्ही पणजेन मोडले म्हणटा ते खंय मोडले ते दाखया. पणजे आसा तशीच आसा. आम्ही त्या दिसा मळ्यान गेल्ले, विच इज ऑल्सो कमिंग अंडर स्मार्ट सिटी पणजी. लोकांच्या दारान तुळशीच्या वृंदावना समोर गटराचें उदक आसा. तो म्हणटा की उदक पंप करपाक आमी विल टेक मेजर्स. अरे पूण उदक थंय साठचें ना म्हणून तुम्ही कितें मेजर्स घेतल्या हे तुम्ही केन्नाच उलयना. थंयचो वॉर्ड मेंबर सांगता की हांगा बुडटले आनी आतां बुडला पावस नासतना. पावसान कितें परिस्थिती जातली. ज्या जाग्यार डेल्टिनाचें हॉटेल येता टोंकार, थंय तो इल्लोसो ब्रिज 100 मिटरूय लांबायचो ब्रिज ना. 1.5 वर्स जालें ताचें काम चल्लां, पूण त्या हॉटेलाचें काम बरें जोरान चालू आसा. मीन्स वॉट आर यू ट्रायंग टू कवर अप. हे सगळे विषय जर आसा, हे विषय जर हांकां प्रश्न जर कोण करपाक शकलो ना न्ही जाल्यार हे तशेंच उरतले. अँड दॅट इज वाय आय सेड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पणजीम हू आर रायट नाव क्वायट फॉर वॉट रिजन आय डोंट नो. पण जेन्ना तुमच्या घरान दारान उदक येतलें तेन्ना तुमकां ताजो त्रास जातलो, तेन्ना वेळ गेल्लो आसतलो. दॅट इज वाय आय चॅलेंज ऑल दीस 3 पीपल, कम इन फ्रंट, get your entire team of government machinery, all your paperwork, CCP, Imagine Smart City Panjim, जे कितें आसा तितले तुम्ही घेवन या. हांव एकलो बसता. And it's my challenge to you. Give answers to my questions and give answers to people of Goa. People of Goa deserves to know what is happening. People of Goa deserves to know how corrupt this government is. People of Goa deserves to know the Smart City Panjim work is nothing but a big corruption bubble which is going to burst in the rains. आणि हे सगळे जर हाडटलो उगड्यार जाल्यार लोक ओगी रावले म्हणून हांव ओगी रावचो ना. अँड दॅट इज वाय आय सेड कम फॉर अ डिबेट. आय चॅलेंज ते येवचे ना रे भितरेच ते. बिकॉज इतले स्केलेटन्स भरले तांच्या भितर, इतले देर आर सो मेनी स्केलेटन्स इन दर क्लोजेट. दे विल नेवर कम फॉरवर्ड फॉर दिस. अँड दॅट्स वाय आय सेड लेट्स टेक अप द चॅलेंज अँड कम. एटलीस्ट लेट अस सी what kind of courage you have to face people of Goa, or at least one person from Goa. ओके, जे आता काम चालू आहे ते सबसेंडेड असे दिसतं तुका काय? रस्ते जे केले ते उखडले. जो फर्स्ट रोड तांच्या मिनिस्टरांनी किंवा इव्हन विश्वजीत राणेन सुद्धा सांगलो आमचो फर्स्ट पणजे सिटीचो रोड हो पळय आम्ही उगडो केला म्हणून. थंय जे सिमेंटचे सायड्स केल्ले वॉल ते फुटले. एक पावस वचूना. यो म्हजे बरोबर पळया मरे, हांव दाखयता पणजेन कामां केल्ली. रिट्सा समोर पणजे ते गार्डना समोरचो जो रस्तो आसा ताजे पेवर्स फुटले. पणजेन घाल्ले पेवर्स फुटल्यात. बरे पेवर्स काढून तुम्ही नवे पेवर घाल्या. द ओल्ड गुड पेवर्स वर रिमूव्ड अँड गुड पेवर्स आर पुट. पेवर्स फुटल्यात. रस्ते परत फुटले. केल्ले रस्ते परत फोडल्या. म्हाका दिसता गोंयकारांचे नशीब फुटला का हांकां दिसता की हे फोडटा तोडटा मोडटा लोकांच्या पयशांचो जो अपव्यय करता पळय ते बरोबर काय म्हणून खंय तरी देवाक तोंड दाखोवचें पडटलें हांकां.